विषय सामको सोंपो पूण तितलोच कॉम्प्लिकेटेड इन द सेन्स कितें आहा हे फाटल्यान जे आसा तें डिस्ट्रिक्ट सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिसियो म्हणून ताका ताची वळख आसा खूब वर्सांची शेंकड्याची तें प्रायवेटायजेशन करपाचो सरकार सोदता ताजेर आमी 2020 फेब्रुवारी 2020 पयली शिटकावणी म्हणजे एक मेमोरंडम दिल्लो चीफ मिनिस्टराक उपरांत तें थंड पडलें ऑफकोर्स लोकल MLA आमचे लोकल MLA ताणें बी आवाज काडिल्लो ताचेर उपरांत 2021 दसऱ्याच्या दिसाक हेल्थ मिनिस्टरान हांगा मडगांवां सांगलें की वो इश्यू क्लोज म्हणून प्रायवेटायजेशन जावचें ना उपरांत 2023 एप्रील 2023 परतो विशय वयर सरलो की इट इज गोईंग फॉर प्रायवेटायजेशन. आतां प्रायवेटायजेशन म्हणल्यार कितें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज हाचें एटॅच हॉस्पिटल म्हणल्यार हें रेडीमेड हॉस्पिटल सगळ्यान तयार जाल्लें जशी काय गाडी हाडून दवरली सरकारान घेतली आनी ड्रायव्हर मागीर कोणाकूय हाडून बसयलो. जेन्ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक एन्टायटलमेंट आसता की आपली ओन मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करची जशी बेलगांवान जाल्या कारवारान जाल्या आनी तशें गव्हर्मेंट कित्याक करिना हाचेर कांय मुद्दे आमी उठयल्ले तेच आज रिइटरेट करून परते एक मेमोरंडम थ्रू द मेडिकल सुपरिन्टेंडंट आमी चीफ मिनिस्टराक दिला इतलेंच सांगपाक की तुमी जर प्रायवेटायज करूंकच सोदता जाल्यार ताजेर ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय एक सामकें म्हणजे मेकळेपणी लोकांक कळपाक जाय वॉट इज द एडवांटेज कित्याक हें इन्स्टिट्यूशन एक हेरिटेज इन्स्टिट्यूशन तें जर फाल्यां प्रायवेटायज केलें तें हेल्थ केअर कॉस्ट जो आसा पब्लिकेचेर सामान्य मनशाचेर तो कित्याक कसो वाडचो ना हें तुमी दाखोवपाक जाय. तुमी भितर करता पळय दॅट इज रॉंग. आनी आतां इलेक्शनाचे दीस इलेक्शन हांगा जाता म्हणसर हें सगळें सामकें म्हणजे ताजेर शिक्को हें मारतले आनी क्लियर करून उडयतले अशी भिरांत आसा म्हणून परत एक मेमोरंडम दिला कांय डॉक्युमेंटूय मागल्या अंडर RTI इतलेंच आमी मेडिकल सुपरिंटाक सांगून आयले. दॅट्स ऑल. 150 वर्सां पयलीं पाद्रे मिरांडा हांणी हें एक लेजेंडरी हॉस्पिटल जे सुरवात केल्ली ताका हॉस्पिशो जे नांवान आमी जाणा वतात ते आतां जेन्ना पाद्रे मिरांडान हेची सुरवात केली तांकां खूब लोकांनी छळले तांकां खूब लोकांनी त्रास केले तांकां तेजी इम्पॉर्टन्स त्या टायमाचेर त्या लोकांक कळूं ना. जेन्ना सुरवात केली तेन्ना तांकां कळ्ळें आनी पीपल कॉन्ट्रिब्युशन केम इन टू पावर म्हणजे लोकांनी प्रायवेट फंडींग करून हें हॉस्पिशो इन्स्टिट्यूशन सुरवात केली जें मडगांव आसा. लेटर ऑन द पोर्चुगीज गव्हर्मेंट टूक ओवर इट आनी तांणी हेजें प्रशासन म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन चालू दवरपाचें काम केलें. आफ्टर दॅट पोस्ट लिबरेशन गोंयच्या सरकारान पयलीं इंडियेच्या सरकारान धरया मागीर गोंयच्या सरकारान हांगा कंटिन्युएशन दवरलें कन्सिस्टंटली दवरलें आनी लास्ट 150 years दीस इन्स्टिट्यूशन हॅज बीन अ लेजेंडरी इन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन बुक्स. नाव आतां कशें आसा आज सरकार वाडलेलें आसा सरकारा कडेन पयसो आसा आनी प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन जर सरकार म्हणजे PSC इन्स्टिट्यूशन जर सरकार प्रायवेटायज जर करपाक सोदता जाल्यार सरकाराच्यान कितें गरज आसा. द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ कॅन गो फॉर अ प्रायवेटायजेशन. वाय वी नीड इलेक्शन वाय वी नीड डेमोक्रेसी. आज परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक गोष्ट प्रायवेटायज जर केली हेचो धोको जे एम्प्लॉईज आसा तशेंच जे फुडले अल्टिमेटली स्टुडंट्स आसा जर अल्टिमेटली वाले पेशंट आसा हाजेरूय येवपाक शकता. एवरीथींग प्रायवेटायजेशन ऑफ एवरीथींग इज नॉट अ सोल्युशन. गव्हर्मेंट शूड रन इट एट देअर कॉस्ट. बजेट हो आसाच चलोवपाक कितें आसा. सो आय थिंक इट इज अ नीड ऑफ द आवर दॅट प्रायवेटायजेशन ऑफ दीस will be opposed by the common Goinkar and governments should see that they run this at a government cost so that the public gets the benefit of the taxpayers' money. रात्री